प्रितीच्या बावणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 10वा विसवोर, वोड 34 ते मातुवाचो 11वा विसवोर, वोड 1. Matthew chapter 10 verses 34 to Matthew chapter 11 verse number 1. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हांव प्रितमेचेर शांती हाडूंक आयला म्हूण समजो नाका. शांती न्हय पूण तोरवार हाडूंक हांव आयला. कारण पुताक ताच्या बापायचेर आड, धुवेक तिच्या आवयचेर आड, सुनेक तिच्या सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयला. एका मनशाचे दुस्मान ताचोच गोडचो लोक. म्हज्यावन आपल्या बापायचो वा आवयचो अदीक मोग करतात ती म्हाका लायक न्हय. म्हज्यावन आपल्या पुताचो वा धुवेचो अदीक मोग करतात ती म्हाका युक्त न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येनात ती म्हाका पुरती न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात ती आपलो जीव वगडायतली, आनी म्हज्या पासत आपलो जीव वगडायतात तांकां आपलो जीव मेळटलो. इनाम. तुमकां येवकार दितात ती म्हाका येवकार दितात, आनी म्हाका येवकार दितात ती म्हाका धाडला ताका येवकार दितात. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करतात ती प्रवाद्याचो इनाम घेतली, आनी प्रमाणीक एका मनशाक व प्रमाणीक म्हूण स्वागत करतात ती प्रमाणीक मनशाचो इनाम घेतली. हांव तुमकां सच सांगता, हे ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोणे पिवंक दिलो जाल्यार तांकां कशेय तरेन आपलो इनाम मेळो नासतना उरचो ना. आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन संपयल्या उपरांत जेजू तांच्या हेरा नोगरांनी शिकोवन दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय थान वचूंक भायर सरलो. भाव भयणीनो, आयचें जे शिवर्तमान आमी वाचलां, आमी आयकलां, तातूंत जेजू आयज आमकां कसली शिकोवन दिता. तो सांगता आमकां की आमी भावार्थी जाल्यार आमी वसोंक जाय आनी ताजें उतर परगट करूंक जाय. ताणें आमकां सांगलां, ताणें आमकां अनेक भाशेन तुमकां जाता जाल्यार मातशें तुमी उतर म्हजे राजवटकी परगट करिनाकात अहें कांय म्हणूंक ना. ताणें म्हणलां तुमी वसात आख्या संवसारान आनी म्हजें उतर परगट करात, म्हजी राजवटकी परगट करात आनी दुसऱ्यांक म्हज्या राजवटकेन आमंत्रण दियात. आनी ताचे फुड्यान कितें म्हणटा आयज जेजू एका 40वी वडीन तो म्हणटा, तुमकां येवकार दिता ती म्हाका येवकार दितात, आनी म्हाका येवकार दितात ती म्हाका धाडला ताका येवकार दितात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करूंक वेता आनी लोक आमकां येवकार दिता, ती कोणाक येवकार दितात? ती जेजूक येवकार दितात. पूण जेन्ना ती आमकां येवकार दिनान ती कोणाक नाकारतात? जेजूक नाकारतात. देखून आमकां गरज की आमच्यान कितें करूंक जाता जाल्यार आमच्यान वसोंक जाय, दुसऱ्यांक देवाचें उतर परगट करूंक जाय, दुसऱ्यांक देवाच्या उतराची सजमणी दिवंक जाय. जो कोण येता तांकां येवकार दिवन दुसऱ्यां कडेन व्हरपाक, तांकां उतराची सजमणी दिवपाक तें आमी करूंक जाय. नातर भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा ताचे फुड्यान, एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करतात ती प्रवाद्याचो इनाम घेतलीन. भाव भयणीनो, जेन्ना कोण देवाचें उतर परगट करता आनी आमी तांकां एके भाशेन स्वागत करता, तांकां आमंत्रण दिता, आमच्या घरांनी हाडटा, आमी देवाचें उतर परगट करता, तांकां हांगा थंय व्हरता. जेजू म्हणटा ती प्रवाद्याचो इनाम घेतली. प्रवाद्याचो इनाम म्हणजे कितें भाव भयणीनो? जेजून आमकां सांगलां, वसात तुमी आख्या संवसारान म्हजें उतर परगट करात, लोकांक शीस करात आनी तांकां पेकोवणी दियात, सगळें बरें करात, अजापां करात म्हज्या नांवान. म्हणटच जेन्ना आमी एका प्रवाद्याक आमी स्वागत करता, ताका आमंत्रण दिता, ताका आमच्या घरांनी हाडटा, आमच्या कुटुंबांनी हाडटा, आमी आमच्या इग्रोज मातेन हाडटा, आमी ताका देवाचें उतर शिकोवपाक दुसऱ्यांक आमी आमंत्रण करून तांकां आयकोपाक दिता.
आमी कितें करता? एका प्रवादाचो इनाम आमी घेतले आनी प्रवादाचो इनाम कितें? जे त्या प्रवाद्याक ते म्हणटा ती तो अभिषेक जाता, ताका एनॉयंटींग मेळटा, तेंच एनॉयंटींग आमचेर येता, ते आमी अभिषेक जाता. कित्याक? जेजू सांगता एका प्रवाद्याक आमंत्रण दिवन आमच्या घरांनी जे तो शिकयता त्या शिकवणी वरवीं तें एनॉयंटींग वा ती अभिषेक जावपाक आमी फावो जाता. आतां आमच्यान त्या अभिषेका वरवीं त्या एनॉयंटिंगा वरवीं आमच्यान वसोंक जाता आनी देवाचें उतर परगट करूंक जाता. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करता भाव भयणीनो, तेन्ना अजापां, मिलाग्री, पेकोणी आनी सगळें देवाचें फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आयच्या सुवर्तमानाचे आमी नियाळ करता, जेजू आमकां सांगता, वय म्हणटा, वसात तुमी, ही बरी खबर सगळ्यांक दिवात. जेजू आतां संवसारांत येवचो ना आतां देवाची उतर शिकोवपाक, तो वचो ना प्रवासान करपाक, तो येवचो ना शर्मावन दिवपाक, तो वचो ना शिकोवन दिवपाक. कित्याक ताणें तें काम तुका आनी म्हाका केलां. जो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरता, 2000 वर्सां पयलीं जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन येयल्लो, तो वेतालो हांगा थंयसर आनी तो देवाचें उतर परगट करतालो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत थोड्या दिसांक आसा, पूण आमकां गरज हें जें आमी शिकल्या, आमी शीस जाल्या उपरांत आमी वचोन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिता, तांकां आमी जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिता, तांकां आमी अभिषेक करता. जेन्ना तीं खरेपणी ते देवाचें उतर आयकतात, पवित्र आत्म्या उदेशी तें एनॉयंटींग तांचेर पडटा. कित्याक जेजून सांगलां आयज की एका प्रवादाचो इनाम तीं घेतिली म्हणून. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी एका प्रवाद्याक, आमी एका देवाच्या मनशाक जेन्ना आमंत्रण दिता, ताका आमी खरे भाशेन ताका देवाचें उतर परगट करपाक ताका दुसऱ्या लोकांक आमी आमंत्रण दिता, तेन्नाच की आमी खरेपणी ह्या प्रवादाचें इनाम घेतले. आनी आमी जाणो आयज आयकलां प्रवादाचो इनाम कितें तो. आमकां कसलीच आडकोल आसची ना. जेन्ना आमी तोंड उक्तें करतले, देवाचें उतर परगट करतले, पवित्र आत्मा तिचोर हाजीर आसतलो, पेकोण्यो, अजापां, मिलाग्री फावो जातल्यो आमकां, आनी देवाच्या लोकांक सुटका मेळटली. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर खेरीत भाशेन नियाळ करुया आनी हें उतर आमच्या काळजांत दवरून, हें उतर दुसऱ्यांक सांगून, तांकां तांच्या मनाची नोडसुणी करून तीं आतां देवाचें उतर तें परगट करतलीं. तीं आतां एक जैतिवंत जिवीत जियेतलीं. कित्याक तुवें आनी हांवें गेल्या आमी प्रवाद्या भाशेन आनी उतर सगळ्यांक परगट केलें. आयज हें करपाक आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.